कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। जय शिवाजी, जय भवानी। नमस्कार सगळ्यांक। हांव निलेश वेर्णेकर समर्थन संघटनेचो संस्थापक। हे प्रेस घेवपाचे कारण की येता ते सोमार दीस श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांची तिथीनुसार जयंती आसा। त्या संदर्भान ते दिसा हांगा भव्य आनी दिव्य अशी मोठी रॅली आयोजीत केल्ली आसा। आणि प्रेस माध्यमांतसून हे आमचे सगळे गोंयानूच न्हू जाल्यार महाराष्ट्र आणि कर्नाटकान क्षेत्रांत सुद्धा आमचो सगळ्या तुमच्या माध्यमांतसून आमची निमंत्रण तांकां पावचें। हांव सगळ्या शिवप्रेमींक गोंयच्या सगळ्या शिवप्रेमीं कडेन मागता की ते दिसा सोमार दीस हांगा स्वामी समर्थ मठांतसून दनपारां 3 सुमार सारकी शार्प 3 सुमार भव्य आनी दिव्य अशी मोठी रॅली जातली सुरवात। आणि ती सुरू स्वामी समर्थ मठा कडल्यान श्री गणेश टेम्पल शिवोले वशाला वाठारांतसून सडयांसून मान्नेसून चर्च बाजारांसून दाण्यारसून गुड्यांसून परत स्वामी समर्थ मठा कडेन पावतली। त्यानंतर आमी थेट कोल्हापूरसून ढोल पथक ताशे हे सांगलेले आसा। मठा कडल्यान नाचत गाजत सगळ्यांनी पायी चलत ह्या चौकार आमी येतले। आणि त्यानंतर फुडलो जो कार्यक्रम आसा छत्रपती शिवाजी महाराज हांगा पयलीं तर विराजमान जाल्लो आसा, पूण हेचें उद्घाटन जें आसा हे आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय प्रमोद सावंत सरजी तसेच महाराष्ट्र कॅबिनेट मिनिस्टर नितेश राणे हिची खास उपस्थिती आसा। आणि आमच्या गोंय राज्याचे मिनिस्टर आणि आमदार हे बी आमच्या वांगडा हांगा त्या दिसा व्यासपीठार आसा। तितून ही सुरवात जी जाल्ली 19 फेब्रुवारी 2020 आणि तेन्ना कोविडाचो टायम आसलो। हे सर्कलान खूब जाणांची इच्छा आसली की हांगा कितें तरी हे सर्कलाक नांव आसचें, तांकां एक सर्कल जावचें। तितून समर्थन संघटना म्हणून एक आमी तयार केल्ली तेन्नाच जायते मेंबर्स आसा संघटनेचे। आणि तितून आमी ठरयलें की हांगा छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर चौक कित्याक जावचो न्हू, जाल्यार ते दिसा आमी सगळ्यांनी निर्णय घेतलो। आणि म्हाजे कडेन घरा कडेन ल्हानसो छत्रपती शिवाजी महाराज हाडलेलो आसलो। हांवें विचार मांडलो जाल्यार सगळ्या मेंबरांनी होकार दिलो चल करया म्हणून। आणि 19 फेब्रुवारी 2020 रातचे आमी हांगा सगळे मेळोन हे चौकार छत्रपती शिवाजी महाराज दवरलो। त्यानंतर एका वर्सान जेन्ना छत्रपतीची जयंती येयली तेन्ना ते जयंतीक सांगलेले की ह्या चौकार येणाऱ्या काळान 10 ते 12 ते 15 फूट छत्रपती शिवाजी आसतलो म्हणून। आणि ते उतार खरें जालें आणि सोमार दीस छत्रपती शिवाजी महाराज हांगा विराजमान जाता। पूण हांव सबंद गोंयच्या तमाम शिवप्रेमीं कडेन सगळे भक्तां कडेन सगळे आमचे वेल विशर सगळ्यां कडेन मागता की ते दिसा मोठे संख्येन तुमी हांगा हजर रावचे। हांव परत आनी एकदां निलेश वेर्णेकर तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन आव्हान करता की तुमी मोठे संख्येन हांगा ते दिसा उपस्थित लायतले। देव बरें करूं।